WID मंत्री विनोद पालयेकर सध्या वाराणसी पावला. गंगा नितळ करपाचें काम कशें चल्लां तें खंय तो पळोवंक गेला. थंयच्या इंजिनियरां बरोबर ताणें टॅक्निकल गजाली विचारून घेतल्यो. पालयेकर आपल्या बरोबर WIDचो चीफ इंजिनियर, सिनियर इंजिनियर आनी ऑफिसरांचे टिमीक व्हेल्या. आज आमी गंगेचें उदक जें अशुध्द आसा तें कशें शुध्द करता हाचो अभ्यास करपाक लागून हांगा काशी क्षेत्रांत आयिल्ले आसा आनी ताजें डिमॉन्स्ट्रेशन आमकां ह्या वाराणसींतल्या इंजिनियरांनी आनी आमच्या इंजिनियरांची चर्चा जाली. तांणी आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें. तें डेमॉन्स्ट्रेशन आमी पळयलें खंयच्या खंयच्या जाग्याचेर आमी तें जें अशुध्द जालां तें शुध्द कशें करतात तें त्या जाग्याचेर वचून आतां आमी पाहणी करतले. आमकां तांणी त्या हाजेर स्क्रिनाचेर डिमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें. आतां त्या जाग्याचेर आमी वचून पाहणी करता. गोंयचे साळ, कपिलेश्वरी आनी बाकीच्या कांय नाल्यांची दशा जाल्या. प्रदूषण जालां. गंगा कशी नितळ करता ती पळोवन आतां गोंयचे नाले आनी न्हंयो नितळ करपाचो WID मंत्र्याचो विचार चल्ला. आनी अशा तरेन जें शुद्धीकरण गंगेचें जावपाचें आसा त्याच धर्तीचेर त्याच प्रयोगाचेर आमी तो प्रयोग गोंयांत यशस्वी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी करूंक सोदता. जे आमचे नाला कपिलेश्वरी म्हणा किंवा साळ म्हणा अशे जे दुसरे इतर नाले आसात ते ज्या जाग्यांचेर अशुध्द जाल्यात त्या अशुध्द जाग्यांचेर शुद्धीकरण करून तें उदक परत नाल्याक कशें बरें दिवप हाजेर आमी प्रोसेसींग करून ते दृश्टीन आमी आमचे पावलां उखलता. आनी गोंयांत उदकाची कमतरता हाजे फुडें भासूंक उपकारना अशा तरेन तें शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आमचे सगळे इंजिनियरांची चर्चा जाल्या आनी ती शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून आमचे नाले कशे शुध्द करप हाजेर आमी प्रयोग करून आमच्या गोंयच्या लोकांक बरें उदक दिवपाचो आमचो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो आनी ते दृश्टीन आमी पावलां उखललेलीं आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.